बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सून आसा तांचे सांगता संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. वेलिटा मेंडोन्सा, लंडन. आर्थर आनी ओलिंडा on the occasion of birthday of Arthur. 19th birthday of Roswitha Furtado Mulki. 15th birthday of Johan de Almeida Baindur. M.S. Aloysius. 21st birthday of Marilyn. Rachel Saldana, Dubai. Wedding anniversary. 47th wedding anniversary of Michael and Flossie Dantis, Borivali, Mumbai. First wedding anniversary of Hansel Sakshi Lobo Domili. We congratulate you and we pray for God's abundant blessings upon your family. तुमच्या कुटुंबाचे देवाचे विस्नार आशीर्वाद आम्ही मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देवान तांच्या जिवितांत दैवीक ह्या रेतीर मंदिराद्वारे मुल्कीच्या रेतीर मंदिराद्वारे जायतीं अजापा विजमितां केल्ल्या पासत. रोशन कॉर्डा शिरवां. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत जेम्स बार्नेस काटपाडी. जेसूच्या भोवपयत काळसाच्या मानाक नॅन्सी रोड्रिगस. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कॅनडांत श्रुती शेट्टी. ग्रेसी मार्सेल डिसोजा मुल्की. सांत आंतोनीच्या मानाक सर त्या सवानी समिया जेसून तांकां पावल्ल्या पासत लविना डिसोजा. For successful hernia surgery which was pending for last 6 years, Neville Albert Sequeira. Hilda D'Souza, Mumbai. Clarissa Crasta. Clarence Crasta, Puttur. Janice Jessica and Diana Suarez, Udupi. Vincent Coelho, Shirva. Lucy Rodriguez, Alangar. Lolita Joy Mendonça, Pernal. Joel Joylin Meneges, Pangla. Priscilla Fernandez, Gorigudda. Ronald Fernandez, Sant Anthony Chamanak, Pakshigere Town. मीरा कुटीन्ना पक्षिगिरे मरियमायेच्या मानाक. विल्फ्रेड डिमेलो आनी कुटामू उडपी टावन. दीपक डिसोजा थँक्स गिवींग फॉर सक्सेसफुल सर्जरी मणिपाल टावन. तशेंच लिओनार्ड लाझरस किन्नीकोळी. वेरोनिका डिसोजा कारकळा हिरगण. सुजाता गोन्साल्वीस पडुकोणे. आपिस डिसोजा कंडलूर. हेलेन डिसोजा उचिला. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत सांबाळ मेळनातलो वेळार सांबाळ मेळिल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत काजर जावंक आयकनातलो पूत तशें धूव आतां काजर जावंक ओपल्यान बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत भुरग्यांचें देणें नातलें साबार वर्सां जावन अजापानी भुरग्यांचें देणें लाभलेल्या पासत वरगांवांत थंयसर पर्मनंट विसा मेळिल्ल्या पासत पर्मनंट रेसिडेन्सी मेळिल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत चिंतिनांतल्या बरी एक नवें काम मेळिल्ल्या पासत रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत नव्या घराचें उक्तावण करूंक साध्य जाल्ल्या पासत घरा येवंक वाट नातलीच एक रस्तो नातलो तो देवान अजापानी फाव केल्ल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार्थ केल्ल्या पासत जागो नावार जाल्ल्या पासत दिल्ले रीण पाटी मेळिल्ल्या पासत होगडायलेले स्कॅमांत जायते पयशे लाखांनी ते देवान फाटीं दिवयल्ल्या पासत कोर्टाच्या केसींत जीक लाभलेल्या पासत आनी सजाच्यांचें जगणें तें रावल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेसू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेसू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागों उलो दिला फॉर ऑल वर्क्स टू बी डन ऑन टायम. रोशन कॉर्डा शिरवां. तशेंच फॉर बाय गॉड्स मर्सी एवरीथींग शूड गो वेल. रोशन कॉर्डा शिरवां. फॉर द इंटेंशन ऑफ रिसिवींग जविटा पेंडिंग सॅलरी and for all financial matters to be resolved justly and promptly. Glevan D'Souza. Bori Balaiki Lapcha Pasotu, Nitin D'Souza. For suitable job for Delisha Steffi in Mumbai, Bonnie De Silva. Joseph Marian D'Souza. Jacinta D'Souza Karkala. Anil Meneges for good health from Mumbai. Marriott Rodriguez, Kalyanpur. Emilda Saldana, New Zealand. For the special intentions of Joycus D'Souza. Vincent Coelho, शिरवां. घरांत शांती आनी समाधान मेळच्या खातीर जॉन डिसोजा. बरी सैरीक जावच्या पासत वेळार काजर जावच्या पासत भुरग्यांचें देणें मेळच्या पासत भुरग्यांची पिडा गूण जावच्या पासत साबार वर्सां जावन प्रयत्न करना आसात भुरग्यांचें देणें लाभच्या पासत वेळार भुरग्यांनी सारक्या वाटेन येवच्या पासत बरें शिकोवंक देवान उगडासाची सकत येवच्या पासत परिक्षेन पास जावच्या पासत वायट संवय वळख जाल्ल्या तरणाट्यांनी वायट संवय सोडच्या पासत एक बरी रेतेर करूंक गोवान तशेंच भुरग्यांनी आयकोवच्या पासत
घरांत असले वायटाची दुश्ट शक्तीचे बंद दडयतावन तांकां सुटका मेळच्या पासत शेजाराच्या त्या बंब्या पुजा मुर्ती पुजा आनी त्या सरतरच्या पितेसपणांतावन देवान संरक्षण लाभोवच्या पासत जाग्याचे समाशी इत्यार जावच्या पासत घरा येवंक सारकी एक वाट जावच्या पासत घराचें बांदपाचें काम वेळार पंता पावच्या पासत काजरां आनी रोस आसा आनी कार्यां आसात कराराचीं सगळीं बऱ्या तरान जावच्या पासत नातालां बेस्ताच्या संदर्भी मोगाची मनशां पैण करून येवची आसात पैणाऱ्यांक देवान सुरक्षीत सांबाळच्या पासत सगळीं कार्यां बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी तशेंच कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळच्या पासत परमनंट विजा मेळच्या पासत आनी परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. सांगाता मेळोन आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालकण्या पासत भक्तीपणान आमी मागया. देवादीन आल्फ्रेड फर्नांडीस तियाडोर बुथेल्लो बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा पुलकत्म्या सुडास कत्ता लॉयल आनी आलोशिया. देवादीन जॉन फुटाडो आनी एमिलिया फुटाडो जॉन पिंटो आनी जुलियाना पिंटो ऑल्गा मेंडोन्सा गॅब्रियल सिक्वेरा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी किनिगोळी सिसिलिया डिसोजा पॉल डिसोजा जेम्स डिसोजा विन्सेंट सिक्वेरा अनास्तालिन रोड्रिगस बोळीजे उद्यावर ग्रेगरी रोड्रिगस बोळीजे उद्यावर स्टेला रोड्रिगस एंटनी केविन लोबो थॉमस पियाद मस्करेनास सेलेस्टीन मस्करेनास कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करतात. पीटर मिनेजेस उडपी साबिना आनी जॉन बॅप्टिस्ट देवादीन साबिना आनी जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा मुल्की कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता. प्रिसिल्ला फेर्नांडीस गोरीगुड्डा देवादीन रुडॉल्फ क्वाड्रस पिलार कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता. लिल्ली आल्वारीस ससनास विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ती विशय घेवन दी. आमेन. संतोषाच्या वळवू माळ्यान सुम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बहिणी सर एकवटान भक्तीन बलिदान भेटोंक जमल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसू. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय रायाच्या राया थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी सगळीं संगता जमल्या आयच्या दिसा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सक्ता सर्वाच्या रायाची दबाजीक परब संभ्रमच्याक जेजू रायांचो राय म्हणून आमी वळखून घेतल्यार मात्र पावना. तो आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो आमच्या काळजाचो आमच्या कुटुंबाचोय तो राय जायसे. जर जेजूक सक्ता सर्वांचो तो राय म्हूण वळखून आमच्या जिविताचो आमच्या काळजाचो आनी कुटुंबाचो राय जावन आमी स्विकार करिना तर आमी आज आचरण करचे ह्या फेस्ताक कांयच अर्थ ना. आज हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना सोम्याक आमच्या जिविताचो आमच्या कुटुंबाचो आमच्या काळजाचो राय म्हूण स्विकार करून ताचे ते आमी जिवच्याक जाय आसली कृपा ह्या बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया. हें बलिदान आतां आमी देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध पेल्या विरोध आमी आदारली कसलीं पातकां आमचें तें आसात जावं चिंतनान जावं शब्दान या करनेन या कितें आमी करी जें आसलें तें करिनासतना आमच्या जिवितांत आसलें ती पातकां वळखून एक गडबोर बोक्सांनी आमी मागया. पातकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पसोद बगेन सदांच सांगवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. महिमा 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 देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकृत कर, आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलो सु पवित्र, एकलो सु ईश्वर, एकलो सु परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्ता सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपोवन एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक फावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायेलाच्यो सगळ्यो कुडयो हेब्रोनांत दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हणलें आमी तुज्या हाडामासाचें सोंपलेल्या दिसांनी सावल आमचेर राजवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायेलीतांक झुजाक आपोवन व्हेलें आनी तांकां फाटीं हाडलें आनी सर्वस्परान ताका म्हणलें तूंच म्हजे परजे इस्रायेलाचो गवळी जातलोय.
तूंच इस्रायेलाचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायेलाचे सर मालगडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले. दावीद रायान हेब्रोनांत सर्वेस्परा हुजेर तांचे कडेन एक करार केलो. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे खरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्त संतोस म्हाका बगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा. तुज्या दरवाट्यांचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावाळे उबान बांदला आमचे जेरुजालेम. थंयसर चडोन येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखणूंक इस्रायेलाचो कायदो तो थंयसर उबारला. दावीद रायाचे मनसुबेचे सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सांव पावलून कोलेसेकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी आर्गां दिताल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतलें काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाडून पायल्यात. त्याच ताज्या पुता मरिपात लाभता आमकां सोडवोन म्हणचें पातकाचें बगसणें. तो सुप्रतिरूप आदर्श देवाचें प्रथम जनीत सर रचना मदें ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर रचना. सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचलीं. सर रचना जावचे पयलें तो आसुल्लो सर वस्तू ताचे मरिपात अस्तित्वांत आसात. तोच मुस्ताक कुडीचें म्हणचें पवित्र सभेचें आराम वा पयलें पोळ जिवान जाल्ल्यांचें. देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताज्या कुर्साच्या रक्ता मरिपात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदेव साव
आमच्या बापा दाविदाचे रास्ताका आनंद हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसू, तुमच्या सोवे आसू. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसू मिया. शेकी जेजू कुर्सार मारतना लोक लागसार रावून पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका खिंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची कळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचोन ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं. हुमकळ आयिल्ल्या अपराध्यां मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. आज सोम्या जेजू क्रिस्ताची सक्ता सर्वांच्या रायाची दबाजीक परब आमी संभ्रमत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या कुर्सारी थोडी उतरां थंयसर घाल्लीं. पिलातान सांगलेलें जेजू कुर्साक मारलेल्या वेळार INRI म्हणून, जेजू नाझरेन जुदेवांचो राय म्हणून थंयसर ती उतरांचो अर्थ जावन आसलो. हांव चिंतूंक पडलो हे गणिता विशयांत वाचतना, जर ती INRI म्हणली उतरां बरोवच्या बदलाक ही उतरां बरयलें जाल्यार आय हॅव नथींग मोर टू गिव यू. कितले अर्था बरी ते. म्हाका आनी कितेंय सर्तीक दिवच्या खातीर कितेंच ना. कुर्सार मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून आमच्या रायान ताचो कुरीस आपलें सिंहासन जावन घेवन आपणाकच संपूर्ण तरान भेटोवन दिलो. त्या जेजू रायाक सक्ता सर्वांचो राय म्हणून आज आमी वळखून घेता आसतना ताचें रायपण आमच्या जिवितांत कसलें जावन आसा आनी ताच्या त्या रायपणांत आमी ताचे पर्जा जावन रावचें म्हळ्यार कितें जावन आसा म्हणल्या विशयांत आमी आज थोडो नियाळ करया. भगवंत अगस्तीन आमकां सांगता, द लॉर्ड रेन्ड फ्रॉम द ट्री, दिस किंग विन्स बाय लविंग अनटू डेथ. आमचो जेजू ताणें रायपण ताचें चलयलें त्या कुर्सार. रेन्ड फ्रॉम द ट्री, ट्री म्हळ्यार रूख म्हूण जाता, म्हळ्यार कुरीस सो अर्थ थंय जावन आसा. दिस किंग विन्स बाय लविंग अनटू डेथ. मरण पर्यंत मोग आमचो तो करून तो जिखलो, तो राय जालो. भगवंत आविलाची सांत तेरेजी असलें सूत्र आमकां सांगता. ते म्हणटा, नो वन हॅज एवर लव्ड अस as Christ the King has loved us.
जेजू रायान जसो आमचो मोग केला तशें आमच्या जिवितांत हेर कोणीय खंयच्याय व्यक्तीन तो कितलोय मोगाचो आमचो व्यक्ती जावं ताणें आमचो मोग केल्लो ना. जेजू रायान एकल्यान मात्र आमकां तितल्या वर्त्या मापान आमचो मोग केल्लो जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जेजू रायाच्या त्या रायपणांत आमी वांटेली जावचे म्हळ्यार ह्या जेजूक आमच्या जिविताचो राय म्हूण आमी स्विकार करचे म्हळ्यार कितें अर्थ जावन आसा हें आमी समजून घेवचें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्लीं ती पत्रांतलीं उतरां अवस्वर 1 अवस्वर 1:15 बोल. जेजू जावन आसा प्रतिरूप अदृश्य देवाचे म्हणटा प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये. मुखार ताचे तेय देवान सक्कड कितें आसलेलें तें रचलें म्हळ्यार गुंडायचे 7 हांगासर सांत पावल उगडापे करता ताच्या पत्रांत की जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां हर एकल्यांक दिसनातलो तो देव तो दिसलो. अदृश्य जावन आसा देव, आत्म्या रुपार आसो देव आमकां दिसना, बगार तो देव आमकां दिसलो, सदृश्य जालो सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर. आनी कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ता तें ताणें सराजत्वां प्रभुत्वां आनी कितें सक्कड आसा सृश्टेन तें सक्कड रुपीत केलेलें जावन आसा. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची खरी वळख, देवाचो तो वर्तो मोग, देवाची दया खाकुळतू कितें म्हणून सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां उगडापे जालें. आनी देव आमच्या जिविताचो राय म्हणून सोम्यान आपणाकच खुर्सार बेठोवन दिवन आमकां कळीत केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तेच मोगाच्या सांत पावलाच्या कोलोसेकारांतल्या पत्रांत 3रो अवस्वर आमी 15 बोल वाचले जाल्यार त्या ताच्या रायपणांत आमी बागिदा जावच्या विशयान तो आमकां सांगता. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:15. क्रिस्ताचें समाधान त्या खुर्सा मुखांतर सोम्या जेजून आमकां जोडून दिल्लें तें समाधान तो म्हणटा आमच्या काळजांनी राज करूं. तें क्रिस्ताचें समाधान आमच्या काळजांनी राज करी जाय. सोम्या जेजूचें समाधान मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या काळजांनी सदांच राज करी जाय. तर जेजूक आमच्या जिवितांत आमी राज चलोवंक सोडूंक जाय. जर जेजूक आमच्या जिवितांत आमी राज करूंक सोडिना तर ताचें तें समाधान खुर्सा मुखांत ताणें जोडून दिल्लें आमच्या जिविताचें दायज जायना. एक इंग्लीश बरयणार सांगता, अ क्रिश्चन इज नॉट समवन हू सिंपली बिलीव्स इन जीसस. एकलो क्रिस्तांव म्हणटा आसतना हांव जर म्हाका क्रिस्तांव म्हणून सांगता असो अर्थ न्ही की हांव जेजूक पातयेतां. जेजूक हांव पातयेल्या कुडले हांव क्रिस्तांव जाता म्हणून हांवें संपूर्ण रितीन सांगूंक जायना. खंडीत जावं जेजूचेर पातयेन आसलो क्रिस्तांव, पूण संपूर्णतेन न्ही म्हणटा तो. मुखार तो म्हणटा, बट समवन हू अलाउज जीसस टू रेन इन एवरी पार्ट ऑफ लायफ. आपणाक जो कोण एकलो क्रिस्तांव म्हणटा ताणें सांगूंक जायना की हांव जेजूचेर पातयेता म्हूण तादिकून हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार जायना, अखेर जायना थंयसर. पूण क्रिस्तांव म्हणटा आसतना तसल्या व्यक्तीन जेजूक आपल्या जिविताच्या हर एका भागांत ताचें राज चलोवच्याक अवकाश करून दिवची गरज आसा. आनी कोण एकलो जेजूक ताच्या जिविताचो राय धनी जावन स्विकार करिना तो क्रिस्तांव म्हणूंक योग्य न्हय म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां आमी विचारूंक जाय एक सवाल. आमकां आमी क्रिस्तांव म्हूण आपयता न्ही? क्रिस्तांव म्हूण आपयता आमी क्रिस्तांव
ह्या मनशान सांगच्या प्रमाणे आज आमी क्रिस्तांवगी या क्रिस्तांव आमकां एक नांव आसल्या खातीर आमी क्रिस्तांवगी या आमकां खाली बाप्तीज मेळ्ळा म्हणल्या खातीर आमी क्रिस्तांवगी क्रिस्तांव कुटुंबांत आमी एक जल्म घेतून वर्त आमी स्विकार केला म्हणल्या खातीर मात्र आमी क्रिस्तांवगी या जेजूक आमच्या जिविताचो राय आनी धनी जावन आमी स्विकार केला ह्या खातीर आमी क्रिस्तांव जावन आसा हे सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो भोव गरजेचें सभारपुटी असली सवाल आमकां आमी विचारना कित्याक ही सवालां नीज जावन आमच्या जिविताचेर एक गुंडाय नदर घालूंक आमकां अवकाश करून दितात आनी सबार जाणांक गुंडाय नदर घालूंक नाका वयल्या बार मात्र क्रिस्ती जिवी जियोंक जाय संवसाराचे संगती आनी भावार्थ संगती दोनां मदें अंतर आसा हें समजनासतना कशेंय जियेल्यार जाता म्हणल्यार त्या चिंतपांत जियोंक सरतले असले सवाल विचारूंक फुडें सरनात असले सवाल आमच्या क्रिस्त जिविताक भोव गरजेचे मोगाच्या भाव भयणीनो नाजाल्यार आमचें जिवीत आमकां कळनातल्या बरीच नासाच्या वाट्याक वेता तें आमी समजून घेना तर आज समजचे आमी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो राय म्हणून जर आमी स्विकार केला तर कसले संगती ते आमच्या जिवितांत दिसून येतात जर ते संगती आमच्या जिवितांत आसात तर हांवें सांगीत 100% की जेजूक म्हज्या जिविताचो राय जावन हांवें स्विकार केला जर जे संगती आज तुमकां हांव सांगूंक वेता ते तुमच्या जिवितांत ना जाल्यार खंडीत सांगूंक जायना 100% की तुज्या जिवितांत जेजूक तुवें राय म्हूण स्विकार केलाय म्हणून कसले ते संगती पयल्यान पयले मोगाच्या भाव भयणीनो जाणें जेजूक आपल्या जिविताचो राय म्हणून स्विकार केला तर त्या व्यक्तीच्या जिवितांत ताणें करच्या निर्धारांत जेजू पयलें स्थान घेता जेजू एक केंद्री स्थान घेता जीजस बिकम्स द सेंटर ऑफ माय डिसिशन्स आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां निर्धार करूंक आसा निर्णय घेवंक आसात ल्हानांक जावं व्हडांक जावं हर एका मनशाक तवळ तवळ जिवितांत निर्धार घेवची गरज आसा थोडे निर्धार तितले म्हत्वाचे न्ही जावंक पुरो पूण सदावत आमच्या जिविताचे निर्धार आमकां भोव म्हत्वाचे जावंक आसात आनी हे निर्धार आमी घेता आसतना त्या निर्धारांत जेजू कसलें स्थान घेता जेजू थंयसर केंद्रीय स्थान घेता गी जर जेजू केंद्रीय स्थान घेता जाल्यार हांव एक सवाल विचारतां म्हज्या जाग्यार जेजू आसलो जाल्यार आज तो कसलो निर्धार घेता आसलो वॉट वूड जीजस डिसायड इफ ही वेर इन माय प्लेस हे सवाल हांव विचारतना मोगाच्या भाव भयणीनो ते जेजू कितें करतो आसलो कितें निर्धार तो घेतो आसलो हे आमकां कळीत जाता तो जेजू आमच्या काळजांत उलयता आमकां सांगता ताच्या उतरां मुखांतर तो आमचे लागीं उलयता तें उतर ताचें आमच्या काळजांत जिवाळ जाता ताका जीव येता आनी कसले निर्धार म्हज्या जिवितांत हांवें घेतले खंयच्या संदर्भार तें तो म्हाका उगडापे करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया तातूंत पयल्यान पयले मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हज्या जिविताचो राय जाला जाल्यार म्हज्या निर्धारांत हांवें करच्या दिसपरत्या निर्धारांत ताका तें प्रमुख स्थान पयलें स्थान केंद्रीय स्थान हांवें दिसय जर हांवें दिलां हांवें सांगीत वय जेजूक म्हज्या जिविताचो राय म्हूण हांवें स्विकार केला दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर कितें आमी दिसपरतें वाचतां त्या उतरां मुखांतर आमचें कोशेर्द कितें आसा कॉन्शियन्स आमी म्हणटा तें आमी रुपीत करता म्हजें कोशेर्द म्हजें कॉन्शियन्स देवाच्या उतरां थंय जर रुपीत जाता माय कॉन्शियन्स इज शेप्ड बाय गॉड्स वर्ड तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें सांगीत की जेजूक म्हज्या जिविताचो राय म्हणून हांवें स्विकार केला आमकां हर एकल्यांक अंतस्करण म्हणटा आमी या कोशेर्द म्हणटा या कॉन्शियन्स म्हणटा आमी इंग्लिशान हर एकल्यांक आसा पूण आमचें अंतस्करण म्हणटा आसतना वो अंतस्करण देवाचो सुताळो आमच्या जिवितांत आमकां जागोवंक सोदो आमच्या दिसपरत्या जिवितांत
आमी उजव्याक वचय की दाव्याक वचय कितें आमी करता तें सारकें आमी करून आसा की या सारकें आमी करून ना हें जे चिंतवण आमच्या जिवितांत गरज आसा तें चिंतवण दिवचो मार्गदर्शन दिवचो दैवीक सतां आमकां कळीत करचो तो थाळो आमी सारक्या रितीन आयकोंक आमचे कोशेर्त रुपीत करची गरज आसा जर आमचे कोशेर्त सारक्या रितीन रुपीत जायना तर देवाचो थाळो आमी आयकोंक शकना आनी ते कोशेर्त सारक्या रितीन रुपीत करचें म्हळ्यार ते देवाच्या उतरां मुखांत म्हणणे बुकांत आमी वाचता अवस्वर 4 20व्या वळींत बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4 वर्स 20 एंड द फॉलोइंग म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्यांक कान दी म्हणटा म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्यांक तूं कान दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका तुज्या काळजा भितर ती तूं दवर जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत जावन आसात तांच्या सगळ्या कुडीक भलायकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या बाबडीनो देवाच्या उतराक कान दिवन उतरांक चीत दिवन केदाळ आमी आयकता आमच्या त्या अंतस्करणान ताचो थाळो आमकां जागोवचो केदाळ आमी आयकोंक तयार आसा तवळ मोगाच्या बाबडीनो तेदाळ सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी राय म्हूण स्विकार करता तिसरें जावन आसा जर जेजूक म्हज्या जिविताचो राय म्हूण हांवें स्विकार केला जाल्यार म्हजी अस्मिताय जेजूचो मोग निर्धार करता जीजस लव डिफायन्स माय आयडेंटिटी आमकां हर एकल्याक एक अस्मिताय आसा आयडेंटिटी आसा म्हळ्यार हांव कोण म्हळ्यार त्या सवालाक जाप जावन आसा आमची आयडेंटिटी म्हणटा आमी हांव कोण तूं कोण म्हूण विचारतना तुवें दिवची ती जाप आज म्हाका कोणी विचारतना हांव कोण म्हळ्यार सवालाक विविध तरांचे जापी आमकां सोदयेत पूण जेदवां ती हांवें दिवची जाप जेजूच्या त्या मोगांत रोमलेली तसली जाप आसा हांव एक जेजून विशेष रितीन मोग केल्लो तो व्यक्ती जावन आसा आनी त्या मोगांत जेजूच्या मोगांत रावून जिवचो व्यक्ती जावन आसा ही म्हजी अस्मिताय हांव एक क्रिस्तांव म्हणली आयडेंटिटी म्हणटा आसतना सोम्याच्या त्या मोगांत जिवचो व्यक्ती सोम्यान म्हजो वर्तो मोग केला तो मोग स्विकार करून सोम्यान म्हाका दिल्लो तो मोग म्हज्या भावा भयणी ते वांटून घेवन हांव जिवचो व्यक्ती ही आयडेंटिटी म्हज्या क्रिस्ती जिविताची मोगाच्या भावा भयणीनो जर हांव वळखून घेना तर जेजू म्हज्या जिविताचो राय जावना दुसरी खंयची आयडेंटिटी म्हाका आसूंक पुरो मस्त तराची पूण ही आयडेंटिटी जेजू म्हजो राय जिविताचो म्हूण वळखून घेता आसतना म्हाका मेळची जावन आसा कित्याक जेजूस आमकां सांगता जोच्या वांदेलांत अवस्वर 13 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 वळींत जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34 and 35 एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा 30 आनी 4 वळींत तशें आसा 5 वळ कितें म्हणटा पळया एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या बाबरीनो आमी जेजूचे शिस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जायचे तर जेजू आमकां दिता एक नियम जसो ताणें आमचो मोग केला तशें आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या मुखांत आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत आमी जेजूचे शिस जायना जसो ताणें आमचो मोग केला तशें आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं ताणें कितेंच बाकी दवरनासतना आपणाकच संपूर्ण तरान खाली केलो तो निस्वार्थी मोग
जेतून आमच्या जिवितांत आसा, आमच्या जिविताची आयडेंटिटी आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना ती एक दुसरी जाता. सोमी खरोच आमच्या जिविताचो धनी आनी राय जाता. चवथ्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जर जेजूक म्हज्या जिविताचो राय म्हूण हांवें स्विकार केला जाल्यार ताचें मिसांव कितें आसा तें म्हजें मिसांव जाता. हीज मिशन बिकम्स माय मिशन. म्हजें म्हणलें दुसरें मिसांव ना, म्हजो एक दुसरो अजेंडा ना. जें कितें सोम्याचें मिसांव तेंच मिसांव म्हजें मिसांव. हीज मिशन बिकम्स माय मिशन. आनी ह्या खातीर जेजून आमकां आपयलां. तो आमकां सांगता जो सवांजेल 15व्या वास्वरांत 16व्या आनी 17व्या वळेन कितें म्हणटा पळया, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी बाईसन वचून फळ दिजय, उरच्या तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. मुगाच्या भावनो भयणीनो, जेजू आमकां स्वस्थ सांगता आमी ताका विंचूंक ना, ताणेंच आमकां विंचून काडल्यात. कित्या खातीर? फळ दिवच्या. कसलें? उरच्या तसलें फळ दिवच्या पासून ताणें आमकां विंचलें जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या संवसारी जेजू आयलो, सर्गीचो दळबार सोडून आमच्या गतीन तो जियेलो. आमच्या गतीन जियोवन आपणाकच कुर्सार ताणें भेटोवन दिवन आपलें रगत व्हरून आमची ताणें सडवण केली. हें ताचें मिसांव सडवण आमच्या घरच्या खातीर संवसाराक तो आयिल्लो. त्याच मिसांवांत ताणें आमकां भागीदार केलां. ताचें इश्ट म्हणून ताणें आमकां पळयलां, आमकां ताणें विंचून काडलां. त्या देखून त्या मिसांवांत केदाळ हांव भागीदार जाता. हांव चड आनी चड जाणांक सोम्या सरशी हाडूंक, ताच्या त्या सडवणेच्या कामांत भागीदार करूंक केदाळा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पेसारता. तवळ सोमी आमच्या जिविताचो धनी जाता. ताणें म्हाका दिल्ली ती सर देणी त्या सोम्याच्या मिसांवा खातीर केदाळ हांव गळसयता. तवळ हांव ताच्या धनीपणांत, ताच्या रायपणांत हांव एकवडटा. सगळे आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाबतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच भूतो सर काळादी बापातां सल्माला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपसरलो खरो देव तो देवातां जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गातां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलातान ताका क्रुसार मारलो ताणें कस्त मरान सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तो निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभादी वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास दवरता. आमेन. जेजू सक्ता सर्वाचो राय म्हणून आज आमी स्विकार करता आसतना सभार अत्रेक आमच्या काळजांत आसात, सभार मागणी आसात, ते सवा आसात, ती सगळी ह्या वेळार भावार्थान सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, तुजे राज ह्या संवसारी बांदून हाडूंक वावुरच्या पापा साहेबाचेर बेसांव घाल. सर्व बिस्प याजक आनी धार्मिकांक जेजूच्या राजाचे साक्षी जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जालेल्या आमी सर्वांनी
तुज्या पुता जेजूचें राज आमचे भितर भोगूंक आनी आमचे भोंवती बांदून हाडूंक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोनपणी आमच्या वैयक्तीक तेसा पासत आमच्या कुटुंबाच्या गरजा पासत कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांच्या सो तेसा पासत एकेडी पर मागया. बोमगाळ बापा आज आमी तुजे मुखार दवरली सर आमची खालती मागणी तूं मानून घे. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत सदांच तूं सांबाळ आनी तुज्या पुता जेजूच्या राजाची भागीदार जावन आमी जियोंक धराळ मपान तुजी कृपा लाभय. जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. उंडो आनी वायन हाडून आयल्याव स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर आमकां. उंडो आनी वायन हाडून आयल्याव स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर आमकां. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या गुंड्या वायना सोवें आमच्या सर त्या सवानी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवें सर पुर्विदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकांचे बोक्सने जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेंत हाडूंक तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळेनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय ससनाक याजाक आमचो आनी एकलोसो राय सर्व रसनेसो. शांतीची तो निर्मळ भाली खुर्सार ताणे तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपदली. सगळ्या रसनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज्य सताचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी सवस्त खायेचें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय
पूण सगळीं तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय पूण सगळीं तुका जय पूण सगळीं तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेसपरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थसो घुट परगटुया सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सम्या जेजूक आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी उजिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवन पुनर्सो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो उडास करया ससान विशय तांकां आमी मागया तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवन जुसे तिचो पती भगिवन अमदता आनी सोर कळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनार्ड मेड्स ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुडी मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देवाच्या राजाची आमी सगळीं भुरगीं जावन आसाव तर सोम्यान अशें केल्या मागना मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुर्शितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतली कटपणांतली देवसराच्या सैतानाच्या पासांतली आनी कितें आमकां तुज्या राजांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवारे दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान एकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर कुटुंब जावन आज जमलेल्या आमकां हें सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान आनी एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसूं मोगा सो एकवट सगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया क्रिस्ताची शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवेताव आमचे ते जरती आनी कास्ताडी नाजाव पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकास जावं पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो खुर्सार आपणाचे रायपण आमकां उगडापे केल्लो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जेवतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. सोम्या जेसू राया तुका सेवकत रेखता जेसू धन्या देवा तुका अवलालेता काळजांत मनांत हसून सदांच आराधिता चिंतनान सप्तान करणे तुका हांव वंदिता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सोमी जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दाबाजेक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी आज घेतलां तेंच जिवीत सस्नेक वैभवान सर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेसू क्रिस्ताक आमच्या रायाक जावन दी मान आनी होगळेक
त्यागताचे रासमोगाचे रासकुर्पेचे वड स्वाधी